अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागा भितर तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. नमस्कार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें म्हान. ह्या माळे भितर आमी अशा कांय मानेस्तां कडेन भासाभास करतात ज्यांनी वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर, साहित्यीक मळाचेर, कलेच्या मळाचेर, शिक्षणाच्या मळाचेर भोव मोलादीक काम केलां आनी आपलो आदर्श फुडले पिळगे खातीर घालून दिला. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. आयज आमचे मदीं दोन मानेस्त आसात आनी दोनूय मानेस्तांचें काम खास करून साहित्याच्या मळाचेर आसा. आमी जेन्ना कोंकणी साहित्याचो विचार करतात आनी साहित्य अकादमीच्या पुरस्कारांचो ताका जोड दितात तेन्ना आमचे कडेन बापूय आनी पूत अशा दोगांक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळिल्ल्याची देख आसा. घोव आनी बायलेक मेळिल्ल्याची देख आसा. बापूय आनी पुताक बापूय आनी धुवेक हो पुरस्कार मेळिल्ल्याची देख आसा. पण आवय आनीक धुवेक असो पुरस्कार साहित्य अकादमीचो मेळ्ळा अशी एकमेव देख म्हळ्यार आयचे घटकेक ज्योतीबाई कुंकळकार आनी संपदाबाई कुंकळकार. आयज ही दोनूय मानेस्त आमच्या ह्या माळे भितर आसात, ह्या भागा भितर आसात. आमचे कडेन खेरीतपणान साहित्यीक तांच्या वावराचेर, तांच्या योगदानाचेर आमचे कडेन भासाभास करपाक. ज्योतीबाई, तुमकां आमच्या ह्या माळे भितर नमस्कार आनी येवकार. संपदाबाई, तुकाय बी येवकार आमच्या ह्या माळे भितर. एक अशी जोडी आमच्या ह्या आयच्या भागा भितर आसा जांकां दोगांयकी साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. ज्योतीबाईक बाल साहित्याचो आनीक संपदाबाईक युवा साहित्य पुरस्कार. आनीक म्हाका दिसता घडये भारतीय हातूंत भितर सुद्दां एकमेव अशी हें आसत, एग्जाम्पल आसत तातूंत आवयक आनीक कितें दिसता दोगांयकी पुरस्कार मेळप? आवय म्हण तूं कशें दिसता? सगळ्यात पयलीं तुमचें हें हांव सदर पळयतां ल्हान जालें म्हान. म्हाका बरें दिसता प्रिंट मिडियाचेर की वेगळ्या वेगळ्या हातून. आनी आज म्हाका चड बरें दिसता की तुमचे कडेन उलयतना. म्हज्या पयलीं हो पुरस्कार संपदाक मेळिल्लो आसा, म्हाका दिसता 2021 आनी तेन्ना तर म्हाका खूब आनंद जालो की संपदा बेजिकली इंजिनियर भुरगें. पूण जेन्ना ताका हें बरोवपाचें हें दिसलें, बरें दिसलें, तर हांवें ताका म्हणिल्लें की तूं बरें, पूण तूं लेखक म्हणून सिद्ध करून दाखय. कारण तूं दिसाची 7-8 वरां हें साहित्याक दिता, संशोधन. जेन्ना तुमी सिद्ध करतकच मागीर तुका दुसरें कांय ना. आनी जेन्ना ताका पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलें की हें लेखक म्हणून हांवें सिद्ध केलें. हो म्हाका मेळिल्ले भशेन ताका मेळटा म्हाका चड आनंद दिलो. आनी तुका जेन्ना मम्मीक मेळ्ळो, कारण धुवेक पयलीं मेळ्ळो आनी आवयक मागीर म्हाका मम्मीचे वाड खूब आनंद जालो, सामको खरेंच आनंद जालो. कित्याक मयुरी म्हाका तिची कादंबरी आवडटा आनी तिचें साहित्य एकंदरीत म्हाका आवडटा. सो म्हाका मम्मीच्या वेळार चड आनंद जालो अशें म्हाका दिसता. म्हज्या वेळार जालोच आनंद, पण मम्मीच्या वेळार इल्लो चड जालो. कर्मणो सिद्धांत ह्या पुस्तकाचें तुवें अणकार केलो, कोंकणींतल्यान अणकार केला. कित्या खातीर हें पुस्तक तुका कोंकणींतल्यान करचें अशें दिसलें? हें पुस्तक हांवें वाचलें पळय तें नॅशनल बेस्ट सेलर हिराबाई ठक्कर हांचें. आनी तें वाचतकीर म्हाका दिसलें की एक पुस्तक कोंकणीन येवपाकूच जाय. सो हांवें रोखडेंच तांकां फोन केलो, म्हणजे पब्लिशराक. हिराबाई ठक्कर ना ह्या जगात आतां. आनी त्या पब्लिशराकूय खूब आनंद जालो की आनी एका भाशेन हें पुस्तक येता आनी रिजनल भाशेन. आनी हांवें तें पुस्तक अशें सोंपयलें पळय त्याच दिसा तांकां फोन केलो आनी मागीर अणकार केलो. अशीं पुस्तकां म्हाका दिसता कोंकणीन येवंक जाय जी नॅशनल बेस्ट सेलर आसा. ह्या पुस्तकान आसा आमचो एक भारतीय म्हणून आमी मानता की कर्माचें फळ, की वायट कर्माचें फळ हें वायट आसता आनी बऱ्या कर्माचें फळ बरें आसता. हे मातशें एलॅबोरेट करून सांगपी हें पुस्तक. आनी अतिशय सुंदर भगवद्गीता आनी वेदांत उपनिशद हांचो सार आसा भितर पुस्तकान. भगवद्गीता, वेदांत आनी ह्या सगळ्याचो आनी खेरीतपणान तत्वज्ञानाचो तूं अभ्यास करता फाटलीं 6-12 वर्सां. रवींद्र भावाच्या साहित्याचो तातूंतल्यान तुवें अभ्यास करून पुस्तक तुज्या उजवाडाक आयलां. इंजिनियरिंगाचें तूं भुरगें. ह्या विशया कडेन आवड कशी? म्हाका आवड आशिल्ली बेजिकली वाचपाची. आनी वाचता वाचता आमकां एक संवय की आमी केन्ना बरें पुस्तक वाचली की एकामेकाक सांगतात. कित्याक तिजें वाचन वेगळें, म्हजें वेगळें न्ही. सो ती वाचता केन्ना म्हाका सांगता, हांव तिका सांगता. आनी हांवें इतलीं पुस्तकां वाचलीं 100 हांव तिका सांगत आशिल्लें, उमेद म्हाका मागीर तूं सद्दां सांगता पळय बरोवन काड. सो मागीर हांवें एक लेख वापरपा खातीर आनी अशी ती आवड निर्माण जाली. आनी 14 म्हाका दिसता रवींद्र केळेकर साहित्य वाचलें आनी त्या मनशान खूब पुस्तकां वाचिल्लीं, एक 100 पुस्तकां वाचिल्लीं. पूण होच विशय मागीर म्हणजे मायंड पावर, मनाची शक्त बी मागीर आनी कितें म्हाका वाचूंक जाय अशें दिसतालें. पूण नेमकें कितें तें खबर नाशिल्लें. पूण रवींद्र केळेकर वाचतकीच म्हाका कळ्ळें की तत्वज्ञान ही म्हजी खरी आवड. आनी तांचीं पुस्तकां वाचतकीच मागीर हांवें सामको सखोल अभ्यास केलो. भारतीय तत्वज्ञान, चिनी तत्वज्ञान, ओवरऑल तत्वज्ञान.
आमी ताजे कडेन येतलेच मागीर परत एक फावटी वेळ मेळटा तसो. ज्योतिबाई, संपदाबाईन सांगलें की ज्या पिरायेचेर म्हणजे घडपाक जाय आशिल्लें त्या पिरायेचेर तुमचें योगदान खूब आसा ताच्या हातूंत भितर एकूणच साहित्यीक वावरां भितर, आनी खेरीतपणान बरें वाचिल्लें तें ताका रेकमेंड करप, आनी हें खूब गरजेचें आसता भुरगेपणांत. तुमचें भुरगेपण तुमचें घर आगोंदा, आनी तुमचें भुरगेपण बरेंचशें मोखडदार वाठारांत हय जालां. हय आनी मोखड वाठार हांव जाणा काणकोणांतलो एक सैमसोबीत वाठार, एक वटेन दोंगर एक वटेन न्हंय सामकें आनीक सुंदर. म्होवाळ अशीं मनशां. सो कितलो प्रभाव त्या वेळार तो गांवचो तुमच्या एकूणच व्यक्तिमत्वाचेर आसा? एकूण मयुरी वाचतकीच तो कळटलो की म्हाका कितलो म्हजो प्रभाव मोकड्डाचो आसा. जरी म्हजें भुरगेपण म्हणजे हांव 6 म्हयन्याचें आसतना आमी पणजे आयिल्लीं. म्हजो बापूय एक दूरदृश्टी आशिल्लो. आमी 9 भावंडां. पूण योग्य शिक्षण मेळचें म्हणजे म्हाका दिसता 50-60 वर्सां पयलीं ताका दिसलें की आमी पणजे येवचें म्हणून. तेन्ना आमी पणजे आयलीं. पूण पणजे जरी हांव शिकलें तरी आमी दर सुटयेन मोकड्यार वतालीं. सो पयलीं जो निसर्गाची जी वळख जाली, जावं ती फळाची, कान्नां जावं चुन्नां जावं जांबळां जावं ती काणकोणां पळयलां, किंवां वोंवळां आसूं, सुरगां आसूं, चाफी आसूं, ती हांवें काणकोणां पळयल्या. किंवां पुरुमेत आसूं, पापड आसूं, लोणचें आसूं, सांडगे आसूं, सगळें खारें आसूं, कितें आसूं, कापां लाडू सगळें पुरुमेत हांवें काणकोणां पळयलां. मागीर जिवाणी सगळीं विचू जावं आसूं तें सगळें काणकोणां. म्हणजे हें बेजीक जें म्हाका ज्ञान जाय आशिल्लें निसर्गाचें तें म्हाका काणकोणां मेळ्ळें. सो थंय हांव म्हणजे फुल्लां म्हणूं येता, फळां म्हणूं येता की त्या वाठारांत तें मागीर साहित्यान आनी तेंच हांवें मयुरीन मांडपाचो प्रयत्न केला. सो मोकड्डाचें म्हजें बालपण म्हणटा तें बरें गेलां सगळें अशें. संपदाबाई, भक्ती कुलकर्णी नांवाजती खेळगडी, आंतरराष्ट्रीय नामनेची खेळगडी, आनीक तिणें एक कडेन एक स्टेटमेंट केल्लो की मनशांती आनी आंतरीक उर्जे खातीर आपल्याक तुजें साहित्य वाचतकीत खूब फायदो जालो म्हणून. फायदो जाला. आनी तेन्ना कशें दिसता अशे तरेच्या, आनी खास करून भक्ती कुलकर्णी सारके जांकां ती आंतरीक उर्जा गरजेची आसता, मनशांती गरजेची आसता, ज्या फिल्डांत ती आसतात, सो अशा लोकां कडच्यान कॉम्प्लिमेंट मेळटा की खूब कशी बरें भावना दिसता, एक सार्थक ताका की तें खबरूच नाशिल्लें. म्हाका खबर नाशिल्लें. इंटरव्यू आयलो, म्हाका खूब लोकांनी फोन केलाय आनी मागीर हांवें भक्तीक फोन केलो. तें म्हणलें आपूण तेंच चिंतलें की संपदाक कशें मेळूं आनी तें कशें ताचे कडेन उलोवं अशें. सो बरें दिसता की हांव जें बरयता म्हाका खूब आनंद दिता लेखन, पूण तें जर कोणाक आवडटा आनी कोणाक फायदो जाता जाल्यार म्हाका खरेंच बरें दिसता. आनी ते केन्ना फोनूय करता ताका. ताणें एकदां अशें फोन केलो ताका की केन्ना केन्ना मनशाक समज दिसलें आज आपूण हरलें, जाल्यार समज तिसऱ्याक तें बरें दिसता काय ना. अशें जेलसी खूब जाता. तुमी आतां कितें जाता. हय, ते म्हाका म्हणपाचें केन्ना केन्ना पंगडान अशे लोक आसता न्ही की खूब जिखत गेले, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनशाक खूब जेलसी, मत्सराचो एक ताका तोंड दिवचेंच पडटा. सो हांवें ताका मागीर मत्सर तुवें कमयला. सिंपथी मेळप खूब सोंपें, लोकांक सिंपथी दिवपाक आवडटा, पूण मत्सर आनी जेलसी म्हणटा पळय तें तुवें कमयला म्हणून. हे तुजें कर्तुत्वूच न्ही, तें तुवें हरप सुद्दां जाल्यार लोकांक वायट दिसता. हें तुवें कमयलां कित्याक तूं जिखपाचेंच मनीस, तूं हरलें की लोकांक हें जाता. सो अशें आमचें कन्वर्सेशन खूब जाता. आनी खूप सुंदर विचार संपदाबाई की ह्या पिरायेचेर इतली एक मॅच्युरिटी, आनी ती बी आपल्या पिरायेच्या दुसऱ्या एकल्याक कोणा कडेन तरी शेअर करप. खूब फावटी आमी अशें जातात की कोणी तरी आमकां आमचे कडेन जलसली वागलो किंवा आमचो मत्सर केलो जाल्यार आमी नाउमेद जातात, आमी अशे थरथरवितर जातात. तशें जावंक जायना. संपदाबाई सांगता त्या प्रमाणे तो मत्सर कोणाक तरी दिसचो, इतली पावर किंवा इतली स्ट्रेंथ किंवा इतलो अचिव्हमेंट आमी मेळयला लायफान. खूप सुंदर विचार. ज्योतिबाई, तुम्ही साहित्याच्या भायर खेरीतपणान अभिनयाच्या क्षेत्रां भितर आदी सावन म्हणजे तुमचो कला अकादमीचे नाट्य स्पर्धा आसात आनी मागीर चित्रपट हातूंत भितर आसात. तुमचो जो अभिनय आसा तो एक बरो तोखणाय करपा सारको, इनामाय तुमकां साबार फावो जाल्यात. सो ती अभिनयाची आवड जी आसा ती मुळात भुरगेपणांत कशी तयार जाली? पयलीं हांव बालकलाकार म्हणजे आकाशवाणीचेर जे खळाळ मळाळ आशिल्लें पळय तातूंत हांव वांटो घेतालें. सो थंय एक संस्कार केंद्र कसो म्हणजे ती कमलादेवी राव देशपांडे आनी हरिमाम. सो थंय म्हाका थंय वर्षा उजगांवकार अशीं सारकी ल्हान भुरगीं थंय येतालीं आमचे सारकीं. सो थंय म्हाका एक आवड निर्माण जाली. आनी मागीर हांव नाटकान म्हणजे जेन्ना आमी रायबंदर रावतालीं पळय तें उत्सवी रंगभुमी आशिल्ली आनी ते उत्सवी रंगभुमीचेर बालकलाकार म्हणून हांव येतालें, करतालें काम. सो थंयच्यान मागीर हळू हळू नाटकांनी गॅदरिंगान आयलें, मागीर उत्सवी रंगभुमी, मागीर नाट्य स्पर्धेक आयलें, मागीर फिल्मान आयलें. अशें स्टेट बाय अशें आयलां. अकस्मात नाटकान कला अकादमीच्या मेळुना, म्हणजे 20-25 नाटकान हांवें काम जरी केलें आसा जाल्यार एकदम कला अकादमीन वचूना, तर तें अशें पायरी पायरीन थंय आयलां.
चार पावलां अशेंत हें तुमचें पुस्तक जाका साहित्य अकादमीचो तुमकां पुरस्कार फावो जाला. आतां नॉर्मली अशी प्रवास वर्णनां बी बरोवप म्हणटा ती मातशी इल्ली वयान वाडटकीत येतात. हय. ह्या एजीचेर ही प्रवास वर्णन बरोवपाची आवड कशी तयार जाली आनी एकूणच तुमचे नदरेंतल्यान ह्या पुस्तकाची खाशेलपणां कितें? म्हाका एका जाग्यार तत्वज्ञान आवडटा पळय ताका भोंवणी खूब आवडटा आनी म्हाका स्वता भोंवपाक खूब आवडटा आनी भोंवतकीच तेजें बरोवप वा कोणाचें तें प्रवासान वाचप हें म्हाका आवडटा. पूण म्हाका दिसलें की बरोवचें अशें म्हणून आनी खाशेलेपण म्हणजे नॉर्मल अशें की आमी केन्ना खंय वतात न्ही म्हाका दिसता की मॅक्झिमम पळोवन घेवचें तांचें कल्चर पळोवचें तांची भास मातशी येता आमकां कितें सवकळीचें जाल्यार जेवण खाण पळोवचें तांचे कितें जागे आसात वेगवेगळे लायक आतां आमी ल्हानपासून खूब आयकलां की रावणान शिरेक व्हेली मागीर अशोक वाटिका आसा ते हनुमानजी देवले सो आमी श्रीलंकेक गेली तेन्ना मुद्दाम थंय गेली पळोवपाक अशोक वाटिका ते खरेंच ते 2 पांय आसा ते खड्डे पडल्यात आनी देवी सितेचें देवूळ आसा सिताअम्मन देवूळ म्हणजे हे गोश्टी कितें आसता एक आमची मायथॉलॉजी एक श्रीलंका वा थायलंड हे आशियाचे देश न्ही ते वेगळेपण आसा आनी कांय गजाली साम्य आसा अशें म्हाका दिसता. सो प्रवास म्हाका वाचपाक आवडटा आनी बरोवपाचो एक यत्न केलो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे वयाचे आनी म्हाका दिसता कोण म्हणटा की ल्हान वेळार तशें कांय आसना म्हणजे ह्या वेळार कविता बरोवप आनी म्हाका दिसता मॅच्युरिटी मनशा भितर आसतात ल्हान वेळार आसता अशें न्ही की ल्हान आसतना कविता करप आनी मागीर तुवें प्रवास वर्णन वा तत्वज्ञान वाचप. ताका खूब लोक म्हणटा तूं ह्या वेळ गितेचो अभ्यास करता तुजें हें वय म्हणजे पालवान वचपाचें आयस्क्रीम खावपाचें आनी कितें पार्ट्यो करपाचें पूण तें म्हणटा ह्याच वेळार वाचूंक जाय कारण 60 जातकीर 70 जातकीर तुका ताचो कितें उपेग जाता बेगीन वाचतकीच तुका तें कळटा न्ही. सो हांव ताका म्हणटा की तुजें अशें चडशें वाचता सद्या तें गांधी वाचता विवेकानंद वाचता किंवा वेगळे वेगळे गीता तांणी सगळ्योच वाचले तुजें गितेचें आतां एक पुस्तक घेवपाचें आसा. हय अणकार आनी आप्रोच येता गितार्थ म्हणून. रवींद्र बाब केळेकर हांचो म्हजेर प्रचंड प्रभाव आसा सो तांचे हिमालयान वचून खूब प्रभावीत जालें की प्रवास वर्णन अशेंय बरोवं येता काय म्हणून म्हणजे फक्त मजा न्ही की शिकपा सारकें म्हणजे हिमालयान वाचतकीच तुमकां कळटा की भितर तत्वज्ञान आसा भितर आदर्शवाद आसा भितर म्हणजे सगळें आसा भितर की अशें एक आदर्श प्रवास वर्णन केन्ना तरी हांव बरयतलें अशी एक म्हज्या एक आस आसा आनी हो एक ल्हानसो यत्न आशिल्लो बरोवपाचो की 4 देशांचे म्हणजे एक भारतीय जेन्ना भायर वता स्पेशली एक लेखक त्या नदरेंतल्यान हे देश अशें हांवें तें एक वचून बरयलां एक थायलंड व्हिएतनाम श्रीलंका आनी UAE अशे 4 देशांतले. मुद्दाम विचारिल्लो प्रस्नांनी ताका तूं खूब समर्पक जाप दिली कारण की अमक्याच तरेचें साहित्य बरोवपाक अमकीच पिराय म्हणून नासता. तेच म्हाका आमच्या प्रेक्षकांक खेरीतपणान भुरगीं जीं पळोवपी आसा तांकां सांगपाक जाय की आमी प्रयोग करीत रावपाक जाय वेगळे वेगळे आनी वेगळे वेगळे तरांचें लिखाण आमी प्रयत्न करपाक जाय. एखादें जमचें ना जाल्यार मागीर सोडून दिवपाचें पूण प्रवास वर्णनाचेर जर देख घेतली जाल्यार आमी सादें खंय एका बारीक पिकनिकेक वतात घरा कडेन येवन आमच्यांनी तें बरोवपाक जाता वर्णन त्या थळाचें वर्णन बरोवपाक जाता अशें तरेचें हें करपाक जाय अशें खूब बरी समर्पक अशी मॅच्युअर्ड जाप परत एक फावटी. ज्योतिबाई तुमी लेखक तुमी अभिनेत्री आनी खुबशीं तासां आसात तुमच्या व्यक्तिमत्वाक आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार तातूंतलें एक तुमी एक बरी मुलाखतकार. पणजी दूरदर्शनाचेर खेरीतपणान तुमी कितल्योश्योच मुलाखती घेतल्यात जातूंत भितर आमची भारतरत्न लता मंगेशकर हेमा मालिनी किरण बेदी अमृता प्रितम आनी कितलीशींच नांवां घेवपाक जातलीं आनी म्हाका दिसता जवळ जवळ 500 प्रोग्राम तुमी केल्यात अशे तरेचे आनी हो ल्हान जाले महान फुडले हाका आमी 50 म्हणजे 50वा एपिसोड येतलो. सो 500 अशे तरेची मुलाखती घेतिल्ली एक अस्तुरी किंवा अशे एक कलाकार आज एक 50 एपिसोड आशिल्ले एका कार्यक्रमाक त्या सायडीन बसून कशें दिसता? हय तेच म्हणत तुका की तुवें काय आमकां क्वेश्चन बी पयले दिवंक ना काय दिवं ना अशें उत्स्फूर्त अशें जालें ही मुलाखत. सो मुलाखत घेवप कठीण काय दिवप कठीण अशें सो म्हाका दिवप कठीण अशें दिसपाक लागलें प्रश्न आमी कितें विचारूं येता पूण हे 500 मुलाखती आसा त्यो 35 वर्साच्यो आसा. अग्निबाब म्हणजे आतां न्ही 90 पासून ताच्या पयलीं पासून आकाशवाणी दूरदर्शन मागीर हेर ज्यो मिडिया आसा तातूंत आनी प्रिंट मिडिया हे सगळ्याच्या हातून हे 500 मुलाखती जाल्यो त्या मान तुमच्यो 50 खूब बेगीन जाल्या. सो हे 35 वर्साच्या काळांतल्यो ह्यो सगळ्यो मुलाखती आनी मुलाखती दितनाय बी तुका खूब कितें मेळटा पळय प्रत्येकाचो विचार तुवें आतां म्हळ्या पळय हो विचार खूब तोखणायेचो आसा आपलो विचार करपाक लागला तशें म्हाका व्हडल्यो व्हडल्यो चडशे बायलांच्यो घेतल्या चडशे म्हणजे 6 पुस्तकां आसा
मुलाखतीची म्हणजे कर्तृत्वी कन्या, रंगतारका, अभिनय कन्या, शिखर कन्या आणि गांठभेटीन हातून सगळे आसा म्हणजे दादले आनी बायलो अशें मिक्स आसा. सो ह्यो मुलाखती म्हाका दिसता घेवप चड बरें दिवपा पेक्षा. संपदाबाई तुगेले अभ्यासाचे मळ एक्चुअली इंजिनियरींग पण मागीर साहित्याची आवड बी अर्थात मम्मी आसा हो भाग आसा घराक बट अदरवायज ताजे फाटल्यान आनी कितें कारण आसा? ना अशें काय मुद्दम जावन अशें लेखक जालें अशें काय नाशिल्लें. हांवें इंजिनियरींग केली आनी मागीर मम्मी बरोबर असिस्ट करपाक लागलें डॉक्युमेंटरीज फिल्म्स आनी म्हणजे वाचन चालू आशिल्लें. ल्हानपणापासून म्हाका 2 चलयो ते पुस्तकच वाचिना ताचो समज वेगळें आसा. अशें न्ही की हांव आसा जाल्यार दोगांय जातलीं अशी ताका आवड आशिल्ली वाचन म्हणजे हांव ताका ल्हानपणान व्हरतालें रवींद्र बाब ते मम्मा तुज्या आपल्याक चड फायदो जालो तो की हांवें रवींद्र बाबाचें घर पळयलें, उदय बाबाचें पळयलें, पुंडलीक नायकाचें पळयलें, चंद्रकांत बाबाचें पळयलें, मनोहर बाबाचें पळयलें. ते म्हजे बरोबर डॉक्युमेंटरी घेताले तांचे विचार ताका ल्हानपणाक सगळें मेळ्ळें. पण म्हाका हें भुरगें मातशें वेगळें ल्हानपणा पासून दिसतालें. म्हाका याद जाता की ताका हांवें 5वेक का 8वेक आसतना पुस्तकां हाडली साने गुरुजीची म्हणजे राजवंश आमगेर येतालें ताचें. तर साने गुरुजी म्हणपाक आपूण वाचचें ना म्हळ्यार कित्याक ना येदो व्हडलो लेखक हे पूण ताणें आत्महत्या कित्याक केली अशें पयलो प्रश्न म्हाका विचारलो. तर हांवें ताका उत्तर हांव ताका दिवपाक शकलें ना म्हळ्यार तूं तीं पुस्तकां वाच. आनी तेन्ना वाचून आपणा आतां जाल्यार आख्खो साने गुरुजी वाचून काडलो की ताका हांवें तेन्ना 5,000ची जवळ जवळ 70 पुस्तकां हाडिल्लीं साने गुरुजी जें म्हाका खूब आवडटा साने गुरुजी. की म्हज्या लायफान हांवें श्यामची आई हें पयलें पुस्तक वाचलां कारण महेश शेजराक मोहन रानडे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले. हांव खूब ल्हान आसतना ताणें म्हाका तें पुस्तक दिल्लें आनी म्हाका वाचन ताजे वयल्यान जालें. सो ताका ही वाचनाची आवड खूब ल्हानपणा पासून फक्त ताणें खूब निरीक्षण खूब केल्लें आनी त्या खातीर तें ह्या क्षेत्रांत आयलें. संपदाबाई तूं रवींद्र बाबाक फॉलो करत आयला. रवींद्र बाब महात्मा गांधीजीक फॉलो करताले आनीक तूं तत्वज्ञानी शिकता अभ्यास करता आनीक तें फॉलो करता आनीक तूं यंग जनरेशनाचें प्रतिनिधी. आयच्या यंग जनरेशना मदीं गांधीजीची फिलॉसॉफी कितली समर्पक अशी तुमकां दिसता आनी कितली ती एक्चुअली प्रॅक्टीस करतात अशी दिसता? प्रॅक्टीस म्हाका दिसता गांधीवादी जावप म्हणटा तें महाकठीण पूण आमी एका दिसा पुरतो सुद्दां गांधी जावन पळोवं येता. म्हणजे कांय तत्वां आमी घेवं येता न्ही. गांधीजीन ताच्या लायफान 11 वर्सां घेतिल्ली वेगळी 10 जी आसा ती भगवत घेतली आनी एक ताणें एड केलें तें स्वदेशी जें म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें. आज ते एक चळवळ सुरू जाल्या वोकल फॉर लोकल म्हणटा पळय मेक इन इंडिया ते गांधीजीन सांगिल्लें. पण गांधीजी फॉलो करपाक मनशाक एक चारित्र्याच म्हणटा पळय एक कॅरेक्टराक स्ट्रेंथ जाय. इट इज आमी आपलो फायदोच पळयता पळय मग देशहीत समाज हित वा तत्वां बी म्हणटा पळय ती आज खंय उरिल्ली ना. पूण रवींद्र बाब केळेकार वाचतकीच खंय तरी तुका एक म्हाका गांधीची वळख जाली आनी मागीर हांवें गांधीजी वाचपाक सुरवात केली. म्हाका दिसता मनीस खरोच जावन गेलो. आतां कितें घेतना प्लास्टीक घेतना हांव चिंत्ताना हें प्लास्टीक खूब नुकसान करता. टूथब्रश सुद्दां पळय आतां बांबूचो घेतला हांवें म्हाका खिणाक ती याद जाता की ना खंय तर रवींद्र बाबाक तोंड दाखोवपाक जाय. सो हें जें मनान जी म्हणजे रवींद्र बाब केळेकार साहित्य म्हणजे कितें तो स्वाभिमान जागयता तुका एक पिळगी घडयता. सो म्हाका दिसता त्या खातीर एक खंय तरी तुका जबाबदारी येता. आनी म्हाका दिसता की आज जें चल्लां की गांधीजीचेर इतले गैरसमज आसात ताजेरूच म्हाका एक 2 खंड येतले जे ताणें करूंकूच ना पळय ते ह्या देशान मानले की ते गांधीन गेले. सो त्या खातीर गांधी जाका गांधी कळ्ळो ताका जगाक कशें तें कळ्ळें. म्हणून हे जी पिळी जाली मागीर काकासाहेब कालेलकर जावं रवींद्र बाब केळेकार जावं हांची स्ट्रेंथ कशी जायली की विचारांची स्ट्रेंथ अध्यात्माची स्ट्रेंथ ही ते हातान गांधीच्या हातान कांयच नाशिल्लें. अस्त्र नाशिल्लें शस्त्र नाशिल्लें पयसो ना कांय ना. आंगार पंचो न्हेसून त्या मनशान ब्रिटीश साम्राज्य हालयलें. कित्या खातीर आंतरीक शक्त भितरची अध्यात्म म्हणटा पळय हांवें वॉट इज अध्यात्म म्हळ्यार कितें भगव्या न्हेसप वचून खंय हिमालयान बसप न्ही. अध्यात्माचो बरो मनीस जावप जो कोणाक त्रास करिना. सो म्हाका दिसता त्या खातीर आज जर कसली आसा गरज जाल्यार फक्त गांधी विचाराची गरज आसा. खूब मॅच्युअर्ड खूब मॅच्युअर्ड ताणें एक तत्व आसा की खोटें उलोवचें ना. ताका केन्ना हांव म्हणटा हांव ना म्हणून सांगो फोनाचेर मम्मा हांव सांगचें ना. ह्या खातीर मम्मीक एवॉर्ड मेळ्ळा. म्हणजे खूब पयलीं 5वेक आसतना तिका एक रोल आयिल्लो फिल्माचो आनी सरकारी नोकरी जाल्यार तिका लीव मेळनाशिल्ली. तेणें म्हाका सांगून दवरलें बॉनिफास डायस ह्या मनशाचो फोन येत न्ही आपूण ना म्हणून सांग. पूण म्हाका खंय तरी भितरल्यान फोट उलोवप म्हणटा पळय ते पटना. सो हांवें ताका सांगलें मम्मी ऑफिसांत आसा म्हणून आनी तो पिक्चर मम्मीन मागीर केलो शूटिंग आनी समजून घेवन गेलो ताचें शूटिंग चलतालें. हांव म्हाका लीव मेळना ना तूं यो फाटल्यान बस ताणें सांगून तें वेरें फोट उलोवप कितें करता नुकसान करता तुजेंय बी आनी दुसऱ्याचें. फॉर टायम बींग एखाद्या टायम बींग फोट उलोवपूच ती मनशान. केन्ना तशें पिवपाक बसलो न्ही
बाय ग्लास हाड ते अशी सामके कर्तव्य दक्ष सगळे आमचे गुळयो हे बापाय काडून दिता पूण ते पिल्लो ग्लासाक ते हात लायना पप्पा हें सोडून आपल्याक सांग अशें म्हणून आनी ते म्हणटा की ती तत्वां आशिल्ली ती केन्ना सांगिल्ली ती हांगा सगळे खरें दिसता आपल्याक म्हणून म्हणजे तें जाल्ल्यान आमी तो निसर्ग पळयता हाजेर पळयता सो तो ते तत्वां आपल्या परीन करता पयलीं म्हजो कितें करतालो प्लास्टीकच्या पिशवेन नुस्तें हाडटालो पप्पा हाडप ना तो म्हणटालो पूण ताणें सांगलें ताका फाल्यां जर तूं हाडत न्ही आपूण नुस्तें खावचें ना म्हणून आनी ताका आसलें अशें म्हणचें ना आनी ताणें बरें नुस्तें घेवन आयलें त्या दिसा ताणें खावूं ना नुस्तें तें ताका चर्र जालें तो आतां कशेंच ना आतां गाडयेन तो कपड्याचे पिशवे दवरता ते गांधीचे की आपल्याक शिक्षा करून दुसऱ्याक चड प्रभाव पडटा तुवें चूक केली न्ही तूं सुदारतलो केन्ना जेन्ना हांव म्हाका शिक्षा करता तेन्ना सो म्हाका दिसता आज गांधी विचार आमकां खूब आसा आयच्या ज्या खिणांक चल्ला देशान वा गोंयान म्हणुया देशान म्हणुया ताका फक्त एकूच उपाय म्हळ्यार गांधी तत्वज्ञान. ज्योतिबाई तुम्ही आता जवळजवळ म्हाका 30-35 वर्सांनी सामाजीक साहित्यीक सांस्कृतीक क्षेत्रां भितर आसात म्हाका उगड आसता जवळजवळ 27-28 वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या जिवितांतलें पयलें भौशीक सूत्रसंचालन केल्लें काना कार्यावळीचें आनी ती कार्यावळ जाले उपरांत तुमी म्हाका येवन सांगिल्लें हांव तुमकां तसो नांवानूच वळखतालो तुमी म्हाका तितलेच वळखताले तितले बरें हांव भुरगो तेन्ना की सुंदर जाला कंपेरिंगा तूं बरो कंपेर जावपाक शकता सो त्या वेळाचेर अशे तरेची उमेद दिवपी हें आशिल्लें आतां 30-35 वर्सां जाले उपरांत तुमकां त्या वेळावेलें वातावरण आयज दिसता आसा आमच्या हातूंत भितर समाजा भितर हय तेद्या वेळार तुवें जेन्ना कंपेरींग केलें न्ही ती कोंकणी म्हाका खूब आवडली एक स्पार्क तातूंत दिसलो हो स्पार्क म्हाका दिसलो की हांव मुद्दम सांगता वचून भुरग्यांक की तुमच्या मदीं स्पार्क आसा आनी म्हाका सारकी कितलींशींच अशीं पयलीं पुस्तकां हांवें सांगून काडलां पळय हें तुजें पुस्तक घेवपा येता तूं बरें बरयता तूं आतां तुवें मुलाखती घेता एक बरें पुस्तक जावं येता की तूं बऱ्या कश्यो मुलाखती घेवच्यो हे फुडल्या पिळगेक कळटा हो स्पार्क आज कमी जायत वता पूण आज ते वॉट्सॅप आसा किंवा सांगता हे तुजें बरें जालें म्हणून पूण म्हाका अजून दिसता की ताका फोन करून सांगचें तुजें कंपेरींग बरें जालें तुजो लेख बरो जालो आनी हांव तें करता की म्हाका तें आवडटा आनी हांव तें करता. मिस्टिरियस पावर हें तुजें पयलीं पुस्तक ताजे विशीं आयकुपाक आवडटलें. हें म्हजें पयलें पुस्तक इट जस्ट म्हणजे मायंड पावरचे जे भाग आसात म्हणजे कशें उलोवप विचारची शक्त मागीर लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणटा म्हणजे आमी एक मनान एक भंय दवरताच पळय सो हें पयलें पुस्तक आयिल्लें 2010 तेन्ना हांव व्हडलेशें कोंकणीवादी नाशिल्लें म्हणजे रवींद्र बाब केळेकार वाचच्या पयलींची फेज सो 100 पुस्तकां वाचून मागीर हांवें एक पुस्तक बरयलें की एक पुस्तक म्हणजे तांचे जे वाचून म्हाका दिसलें की अशे तरेचें एक पुस्तक येवचें आनी तें पुस्तक खूब लोकांक आवडलें म्हणजे गोंयान जी रेल्वे स्टेशनाचेर पुस्तकां दवरिल्लीं कोणी येता व्हरता बेठे आनी मागीर ताणें फोन करून सांगलें वर साहित्य अकादमीचे उपाध्यक्ष आशिल्ले नूर साहब तांकांय खूब आवडलें आनी अशें खूब भक्ती कुलकर्णी ल्हान भुरग्यांक दिता म्हणून घेतलें आनी ताणें तें व्हेलें मागीर ताका फोन आयलो दिल्लीच्यान आपणें पुस्तक घेतना एक भुरगें आयलें म्हूण घेतलें आपणें वाचतकीच आपल्याक कळ्ळें की तूं भुरगें विचार भुरग्याचें न्ही म्हणून हाचे अनुभव खूब आसा म्हाका हांवें एका मडगांव अशें एका नावाजत्या बूक स्टॉरान पुस्तक घेवन गेलें दवरपाक तो म्हणपाक तुवें बरयलां काय म्हणपाक अशीं पुस्तकां बरोवपाक वन्स इन अ लायफ टायम तुका खूब वेळ आसा आनी तें पुस्तक म्हजें घेवन ना म्हाका म्हणलें म्हाका दिसलें आसतलें खरें म्हणून मागीर ताका कोणें लोकांनी येवन विचारलें की हें पुस्तक हांगा आसा काय मागीर ताणें म्हाका फोन करून तें मागयलें आतां म्हाका तो वळखता पूण पुस्तकाक वळखता द ब्लॅक कवर बुक अशें म्हणटा. ह्याच हाका धरून हांव ज्योतिबाई तुमचे कडेन येता की तुमकां इतले पुरस्कार मेळ्ळ्या तांची नांवां जरी हांव घेवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता आख्या आमच्या ह्या एपिसोडाचो वेळ ताकाच वतलो. हे पुरस्कार कितले म्हत्वाचे आनी ताका धरून जशें संपदाबाईक जो वाचकांचो किंवा भक्ती सारके हाजो तुमकां मेळ्ळे आसतले हजारांनी मेळिल्ले आसतले त्यो प्रतिक्रिया किंवा ते अभिप्राय कितले म्हत्वाचे. खूब म्हत्वाचे आनी अभिप्राय आसा म्हणून हांव आसा अशें दिसता कारण हांवें जें मुक्ता फिल्म केलें 93 म्हज्याच कथेचें आनी तेदे वेळार पयल्या फिल्मान ज्यो चुको जाता त्यो नक्कीच जाल्यो आसल्यो तेदे वेळार म्हाका 50-60 पुस्तकां आयलीं पत्रां आयलीं तेन्ना आनी ती पत्रां हांवें मुक्ता त्या हातून पुस्तकान घाल्या आनी कोणाची सामके व्हडल्या लोकांची म्हणजे भाई मावजो धरून कमलाकर बाब किंवा खूब हेमा नायक खूब जाणांची म्हणजे मराठी कोंकणी सगळ्याची ती आयली विष्णू वाघ विश्वनाथ नायक आनी ताणें सांगलें की ह्या तुजें आवडलें म्हाका चुकोय सांगल्यो सो ताणें म्हाका दिसलें अरे म्हजें पयलें फिल्म ह्या लोकांनी पळयलें आनी कितें आसता पुरस्कार मेळूच ताजें अशें आसता अशें ना ताचो आनंद सगळ्याक आसता प्रतिक्रिया पयर हांवें गार्डन कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो म्हजें गार्डन आसा म्हणजे गोंयचो स्टेट लेवलाचेर
आनी हांव जाणा म्हजें घर आनी म्हजो जागो असो व्हडलो असो ना, एक 200-250 म्हजे कडेन वरायटी आसा. आनी मम्मा तूं म्हाका एक आनंद मेळटा 4 दीस तें करपाक हें करपाक आनी म्हाका तिसरें प्रायज तातूंत मेळ्ळें. सो तोय म्हाका आनंद तितलोच आशिल्लो की वय ही एक कलाकृती. हांव चड वेळ गार्डनांत घालता, 2 वरां घालता, सकाळची 6 ते 8 हांव थंय आसता. नवीं फुलां, नवें ऑक्सिजन मेळटा. ते सदांच म्हाका म्हणटा मम्मा तुजी आनीक 2 पुस्तकां म्हळ्यार येतलीं आशिल्लीं, तूं हय, इतल्यो. खूब वेळ वता गार्डनान. पण तो आनंद ताका कळचो ना की म्हाका कितें मेळटा तें थंय. सो पुरस्काराचो आनंद आनी हो आनंद प्रतिक्रिया हे सगळें म्हाका एका लेवलाचेर आवडटा की सगळें आसा. आनी कितें प्रतिक्रिया ह्यो खूब म्हत्वाच्यो. म्हाका बऱ्या मनशांनी दिल्लो आसा, म्हणजे गंगाधर गाडगे पासून ते रवींद्र केळेकार. रवींद्र बाबाची म्हजे कडेन 2 व्हडलीं पत्रां आसा 12-12 पानांची. ती केन्ना तरी येतली. तेन्ना म्हाका सांगिल्लें की आपूण वतकच ती शाप आहा म्हणून. सो ह्यो तांच्या खातीर म्हज्या नशिबान म्हाका न्ही प्रस्तावना इतल्या लोकांची मेळ्ळी की रवींद्र बाब, मनोहर बाब, चंद्रकांत केणी, बाई मावजो, उदय बाब, पुंडलीक नायक हांची प्रस्तावना पुस्तकाक मेळप हें म्हजें नशीब. बरे लोक म्हाका मेळ्ळे. दुसरी पिढी म्हाका बरी मेळ्ळी. तुमी धरूं येता, भुशण भावे, हनुमंत चोपडेकार, प्रज्वल साखरदाणे, प्रकाश नायक, प्रकाश वज्रेकर, प्रकाश फरेकर, ही दुसरी पिढी तितलीच. म्हणून म्हज्या साहित्यान दादलो केन्ना वायट ना, कित्याक म्हजो अनुभव दादल्या कडल्यान बरो आसा हें म्हाका दिसता. खुबश्यो गजाली उलोवपाच्यो आसा आमकां, पूण वेळेचो अभाव आसा. सदांच तो प्रस्न तुमकां येता आसता मुलाखत घेतना, सो आमकां हांगा रावचें पडटा. पूण म्हाका आनंद जातलो परत केन्नाय असो तुमकां आनीकय बरे पुरस्कार किंवा तुमच्यो वेगळ्यो साहित्य कृती अश्यो लोकांनी आपणावन ताका एक वेगळ्या लेवलाचेर हें मेळटा, पुरस्कार मेळटा, अशे तरेची संद तुमच्या आनी भाग्य तुमच्या साहित्याकय मेळो अशें हांव मागतां. आनी परत संद मेळची केन्ना तरी की आमच्या ह्या माळे भितर तुम्ही तुमचे कडेन आमची उलोवपाची. घेतल्या मुलाखत ही सुद्धा एक बरी प्रतिक्रिया अशें म्हाका दिसता. तुमकां दिसलें आमकां आपोवचें कशें म्हणून आमकांय बरें दिसलें. आणि म्हणून मुद्दाम आवयक आनी धुवेक हांवें बरोबर आपयली इतल्याच खातीर की तो एक वेगळो आनंद आसता मुलाखत घेवपाकय आनी मुलाखत दिवपाकय बी. सो मुद्दाम आमच्या स्टुडियो भितर आयली. तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं. तुमकां